ह्या समयार आपण चड कांयच उलोवपाक शकना, पूण फोंडे पोट वेंचणुकी संदर्भातली पक्षाची भूमिका केतन भाटीकाराक समजावन सांगतलो अशें मोगोपाचो फुडारी सुदीन ढवळीकार सांगता। पक्षान तिकेट दिली जाल्यार बरें आसा, नाजाल्यार अपक्ष म्हणून फोंडेच्यान पोट वेंचणूक लडयतलो म्हणून मोगोपाचो फुडारी केतन भाटीकारान उलोवन दाखयल्लें। हे फाटभुंयेर पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नांक सुदीनान जाप दिली। डॉक्टर केतन भाटीकर मान्य म्हाका ताणें बरो स्टेटमेंटूय दिला। आय एप्रिशिएट हिज स्टेटमेंट। ताणें मनापासून तें उलयलां, त्या बद्दल दुबाव ना। आमी युतीन आसा आनी मोगो पक्षान सद्या डिसिजन ऑलरेडी मोगो पक्षाचो अध्यक्ष उलयला। कोणी तिसरो मनीस उलोवना, मोगो पक्षाचो अध्यक्ष उलयला। ते सगळ्या मावन आसा। No, but he has said statement. So you welcome his statement? जो मोगो पळय केतन भाटीकार इज अवर गुड वर्कर। हांव ताजे कडेन अजून बसून उलोवना, हांव स्वता ताजे कडेन उलयतलो, त्या बद्दल दुमत ना। नंबर 2, आमी युतीन आसा, युतीचो हे आमी निभावपाक जाय अशें म्हाका दिसता। मोगो पक्षाच्या अध्यक्षान स्टेटमेंट दिला, हो स्टेटमेंट आमी फुडें व्हरपाक जाय अशें म्हाका दिसता। प्रत्येकान जर तो एमजीत आसा जाल्यार फुडल्यो गोष्टी जेन्ना जातल्यो तेन्ना आमी अध्यक्ष उलयना। म्हाकाय खबर नाशिल्लें अध्यक्ष उलयतना, अध्यक्ष उलयना न्हय। सो समथींग इज देयर इनसायड न्हय। सो सगळ्यांक सांगून आमी ते मुखार असो हट जाला म्हणटा आपण मान्य धमकी दिना तो तुमकां हट जाता। तुम्ही समजयतले सर तांकां डेफिनेटली हांव समजयतलो। तुम्ही सांगतले कॉन्टेस्ट करू नका, हांव सांगतलोच न्हय, सांगपाकूच जाय। इंडिपेंडंट रावतलो न्हय, हांव ताजे कडेन पूर्णपणे उलयतलो। उलयता आसतना कितें कितें संबंधीत इश्यू आसा ते तुमचे कडेन डिस्कस करू शकता। ह्या विशयाचेर एट दिस स्टेज आय कांट डिस्कस। So he says I have high respect. तुम्ही सांगतो तो फाटी घेतलो म्हणजे Leader has said that. So he says I have high respect for Sudhin Dawkar. And I also got very high respect to Ketan.